सगळे तुझे उपकार मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटान गुणाचे ओगो दिता सगळे तुझे उपकार मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटान गुणाचे ओगो दिता O mea moșa, cazantam, devaceu caratoi. O mea moșa, cazantam, devaceu caratoi. Vă vorbim de o de studiu de Sălea. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सगळे आसूं आयज प्राचीन काळाचो चवथो आयतार सेवाधर्मीक मनान ह्या आयताराक आनंदाचो आयतार म्हणटात कित्याक आमी आयज 40 दिसाच्या काळा मोदें पावल्यान आनी आयच्यान पास्काचे परबेक 21 दीस उरल्यात आनी आयचो सेवादोर ह्या आनंदाचें कारण सांगता देव मनशाक केन्नाच साडिना देव आमच्या सांगाता सदां आसा हे विश्वास आमी दवरता आनी ह्या विश्वासान आमी दिसा दिसपोटी वाडटा आयज होच विश्वास दवरून आमी ह्या हांगा जमल्यान आमचो देव आमकां सुखान तशें दुखान आदार दिता आमच्या मोतींतलें जायना तेन्ना तें आमकां सारके वाटेक पावयता आमकां पुरो घालिना देखून सायबा ह्या विश्वास दवरता हो उद्गार म्हणून आमी ह्या मिसान वांटो घेवया आनी एकामेका खातीर ह्या विश्वासान मागुया ही थोडी चिंतना आमच्या मनान धरून आयज करीत भाशेन घडीनो आमी मागता हो कोरोना व्हायरस जावन जायत्या जाणांक मरण पाव जालां तांकां सासणीक सूख जायतीं जाणांक कश्ट वता तांकां बरी भलायकी जायतीं जाणां दोतोर नर्सी सेवा करता इलाज दिता तांकांय बरी भलायकी आमी मागता आनी आमची दर एकल्याची देसां वाडून ही पवित्र मिसाची भेट आमी भेटोवया आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवा मुखार एकामेकांचेर गुन्यांवकारी म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया बाबा इस्रायल पोरचेन परतून तुजो कोरार मोडलो पूण परतून तुवें तांकां तुजी पोरजां म्हणून तांचो सांबाळ केलोय सोमिया काकुतकर क्रिस्ता जेजू तुवें सवार जाणांक बरें केलें आनी तांकां उजवाडांत हाडलें तरी तुज्या कुर्साक पावो पर्यान तुज्या बऱ्या करण्याची खबर कोणाक सांगिना म्हूण तुवें शिडकायलें क्रिस्ता काकुतकर सोमिया जेजू तुज्या बरेपणाचो फळ अनुभवून तुका विश्वासी रावूंक आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुका परगटूंक तुवें आमकां पवित्र आत्मा दिलोय सोमिया काकुतकर सोद करिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया
कबलूत चला देवा पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्याक आनी तुज्या दिव्य जिविताच्या उजवाडान आमकां व्हरच्याक तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलोय. ताच्या अमोळीक रोगतान आमची पातकां धुवन काड आनी ताच्या वजापोंत पुनर्जीवनपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सामुएलाच्या पयले पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, तुज्या आयदनांत तेल भर आनी वाटेक लाग. बेथलेहेमाच्या जेसे चडशी हांव तुका धाडटा, कित्याक ताच्या पुता मदलो हांवें म्हाका एक राजा विचून काडला. तुय पावचोच सॅम्युएलान एलियाबाक पळयलो. तेन्ना ताणें आपल्या मनांत चिंतलें, होच जावंक जाय तो सर्वेस्परान विचून काडलोलो. ताचे मुखार उबो आसा तो. पूण सर्वेस्परान सॅम्युएलाक म्हणलें, तो सुंदर ओ व्हडलो म्हूण पळोवं नाका, कित्याक हांवें ताका सोडला. मनशाचे नदरेन देव पळयना. मनीस बायलो आकार पळयतात, पूण सर्वेस्पर काळजाचो ठाव घेता. जेसेन सॅम्युएलाक आपले सातूय पूत दाखयले, पूण सॅम्युएलान जेसेक म्हणलें, हांकां सर्वेस्परान वेचून काडूंक नाच. तेन्ना ताणें जेसे लागीं विचारलें, तुका इतलेच पूत आसात? ताणें जबाब दिलो, आनीक एकलो आसा म्हाका, सगळ्यांकून ल्हान. तो शेळ्यांक राखूंक गेला. सॅम्युएलान तेन्ना जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड. तो येयसर आमी जेवंक बसचे न्हय. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो, सुंदर रुपाचो भुरगो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो हांवें विचून काडलोलो. तेन्ना सॅम्युएलान आपले तेलाचे आयदन घेतलें आनी ताच्या भावाच्या दोळ्या मुखार दाविदाक मागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उतर. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सर्वेस्पर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरबोन्ना, तुय म्हाका विसवतूं दिताय. थंड उदका सोडी पावयताय. तुय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांडिया कोंक्या सयत. गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस. घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां.
बागेर पावलोन एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणानो एका काळार तुम्ही काळोखांत आसल्या पूण आतां सोम्यान एकवटान तुम्ही उजवाडांत आसात तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेयात खरेंच उजवाडाचे फळ सगल्याक बरेपणान प्रमाणीकपणान आनी स्वतान दिश्टी पडटा सुम्याक कितें मानता तें ओळखून घेयात आनी काळोखाची कोलकी कर्तुबां करतल्या कडेन संबंद दवरूंक नाकात परतें तांचे पातोक तांकां दाखोवन दियात ही गुपीत कामां करता तांची खबर पर्यान करूंक लॉस दिसता पूण कितें उजवाडान हाडल्यार तें कितें तें सारकें कळोन येता आनी कसली वस्त उजवाडांक हाडटूस ती आपुणूच उजवाड जाता देखून अशें म्हणलोलें आसा न्हिदलाय तो जागो जा मेल्यांतलो उठून यो आनी क्रिस्ता जेसूक तुजेर पोरजोलून दी देवाचें उतर हे देवाचे गोड उद्गार सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आपल्या वाटेन वेतना जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनी ताणें जमनीर लुती उडयली लुतयेन माती खालयली आनी खालयलोली माती कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हणलें वच आनी सिलोमाचे तळयेंत धू सिलोम म्हणजे धाडलोलो कुड्ड्यान वचून धुलें आनी ताका नदर आयली मागीर तो परतून आयलो ताची शेजार समारी आनी जाणी ताका आदी भीक मागतना पळयलो ती म्हणूंक लागली भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय कोण कोण म्हणटाली होच तो दुसरी म्हणटाली जावं नजो पूण हो ताचे भाशेन दिसता ताणें म्हळें हांवूच तो आदी कुड्डो आसलोल्याक तांणी फारिसेवाशी हाडलो जेजून माती घालून ताचे दोळे उगडलोले तो दीस सोणवार आसलो ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिसेवांनी नव्यान विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें ताणें खालयलोली माती म्हज्या दोळ्यांक काडली हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा फारिसेवांतल्यान कांय जाणांनी म्हळें हो मनीस देवाचो न्हय तो सोणवार पाडिना पूण दुसऱ्यांनी म्हळें पातकी मनीस असल्यो खुणां कश्यो करूंक शकत तांचे मदें वेगवेगळी मतां जालीं देखून आनीक एक फावट कुड्ड्या मनशाक तांणी म्हळें तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय ताणें सांगलें तो एक प्रवादी तांणी ताका प्रतिपाल केलो तूं निबेल पातकांत जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय आनी तांणी ताका भायर घालो तांणी ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें तूं मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय ताणें परतून जाप दिली सायबा हांवें ताचेर विस्वास दिवंक तो कोण तो म्हाका सांग जेजून म्हणलें तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो ताणें म्हणलें सायबा हांव विस्वास दवरतां आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो
जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वखाणी तुका क्रिस्ता. मुगेच्या बाबा कडेन कांय दीस फाटीं एक अस्तरी म्हजेशी आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर आपूण दोळ्यांचें ऑपरेशन करून घेता, म्हजे पासत माग. आनी तिचें ऑपरेशन थोड्या दिसांनी जातच परत कुशालकायेन ती आयली आनी ओंकल आपलें घेवन ह्या ओंकलाचेर बेसांव घाल म्हणूंक लागली. आनी कुशालकाय तिका कित्याक आदल्या उन तिची नदर एकदम बरी जाल्ली आनी ही कुशालकाय ती न्हयच फकत तिच्या उतरांतल्यान दाखयताली, पूण एके भशेन सगल्यांक ओळखून सगल्यांक जाप करून आपूण बरी जाल्या म्हणून सांगताली. इंग्लीश भाशेन 2 उतरां आसात, सीइंग एंड पर्सिविंग. सीइंग म्हणल्यार दिश्टी भायली नदर, दोळे आसल्यार आमकां दिश्टी पडटा, ताका आमी सीइंग म्हणटा, टू सी. पूण पर्सिविंग हें उतर, टू पर्सीव म्हणल्यार न्हयच फकत भायलें आमी पळयता, त्याहून सुबेज भितरली नदर आमकां मेळटा. म्हणटच ते जें कितें आमी पळयलां ताचो अर्थ आमकां मेळटा. म्हणटच सीइंग एंड पर्सिविंग ही 2 उतरां. आयज जेजू कुड्ड्याक बरो करता जाल्यार न्हयच फकत ताका भायली नदर दिता, पूण ताका भितरली भावार्थाची नदर दिता. पयलो तो नकळो आसलो, कोणें ताका बरो केला तो, पूण जेन्ना तो प्रश्न करता, जेजू सांग म्हाका कोणें म्हाका बरो केला, तो जेजू म्हणटा ताका, जाका तुवें देखला तोच तो. आनी तेन्ना जेजूक तो ताचेर भावार्थ धरून ताचेर स्वत मानता. म्हणटच ती नदर ताका न्हयच फकत भायली पूण भितरली भावार्थाची नदर जाता. जेजूक पळयता पूण ताचेर तो स्वत मानता. बाबडीनो, फारिसेवांनी तांकां दोळे आसले, भायल्यान पळयताले, पूण भितरली नदर तांकां नासली. जरी ते दोळ्यांनी पळयताले पूण भितरली नदर तांकां नासली, कित्याक ते देवाक दिनवासून विसरले. हो कुड्डो आपल्या जिवितांतल्यान देवाक दिनवासता. आयच्या पयल्या वाचपान जी आमी खबर आयकल्या, सावलू राजा देवाक मानवलो ना, कित्याक सर्वेस्पराक ताणें पाट केली, ताच्यो आज्ञा ताणें पाडूंक ना, आनी हाका लागून सर्वेस्पराक तो युक्त राजा कसो दिसूंक ना. आमी जाणा सामुएल प्रवादी, ताका दिसलें इस्रायल पोरचेचो फुडार कितें जातलो. आनी अशें आसतना पयल्या वाचपान सामुएल प्रवाद्यान फुडें पावल मारचें अशें देव ताका उगडास करता. आनी सामुएल प्रवादी जेसेच्या पुतांक ते युक्त राजा जाय पूण एक एकल्याक तो पळयता, पूण देवाक देव तांकां भितून काडिना. आनी तेन्ना सामुएल प्रवाद्याक कळटा देवाची नदर एक जाल्यार मनशाची नदर दुसरी. आनी तेन्ना सामुएल प्रवादी एक एकल्याक देवान नाकारलेलो तो पळोवन जेसेक म्हणटा, तुजी इतलेंच पूत? आनी तो म्हणटा, एक ल्हान आपणाचो पूत आसा, 7 मदलो आनेकलो आसा, तो हांगासर ना. आनी तेन्ना कोण काय म्हणटा विचारता तेन्ना दावीद म्हूण ताका सांगून दिता. आनी दावीद बादशाह युक्त म्हणून देव ताका एके भाशेन विचून काडटा. आनी देवाच्या उतरांतल्यान तो युक्त म्हणून सामुएल प्रवाद्याक दिसता आनी देव सामुएल प्रवाद्या वरवीं तांकां मागता. बाबडीनो, स्तोत्रांत जबाबांचें 23वें स्तोत्र थंय आमकां मेळटा, काळोखाच्या आनी आकांताच्या वेळार आमचो जबाब कितें जावचो. सर्वेस्पर आमचो गवंडी आनी आमचें जिवीत जर ह्या गवंड्याच्या हातान आसा, आमकां कसलीच भिरांत ना. तो आमचो गवंडी म्हणटच आमी ताचे शेडयो, आनी गवंडी शेडयो गवंड्याच्या हातान आसतच तांकां भिरांत आसना. शुभ वर्तमान आमी म्हणटले हांव जुदेवाच्या काळार असो समज आसलो
कोणूय तर कश्टवता दुकान आसा जाल्यार तो पातकाक लागून कश्टवता अशें म्हणून ताका कसली पिडा जाल्या ती पातकाक लागून म्हणून आयचे येशू म्हणून आमी वाचला तातूंत हो कुड्डो मनीस मेळटा एकूच ही घडणी मेळटा आमकां जो कुड्डो जल्मांतल्यान कुड्डो जाल्लो आनी हेका लागून ते ताका विचारता असलो समज आसलेल्यान तो कोणाच्या पातकांक लागून जाला हे भाशेन आवय बापायच्या पातकांक आसत आनी जेजू कितें सांगता पातकाक लागून न्हय बगर देवाची कर्तृत्वां ताचे उद्देशीं पोरगोड जावची म्हूण तो असो जल्मला म्हणटच हो भीक मागतालो हो कुड्डो बरो जालो पूण ताच्यो आडकुळ्यो उण्यो जावंक ना ताका आनीक नव्यो आडकुळ्यो फुडें उब्यो जाल्यो त्यो म्हणल्यार फारिज्यो ताका स्वत मारिना तो पळयता त्या मनशाक ते आमी जाणा ताका ते टिकोवन करता आपुणूच व्हडले म्हूण समजता एके भाशेन दोळे आसून ते कुड्डे आसले पूण कुड्डो नदो ताका मेळटा बाबडीनो फारिज्यो काळोखांत उरले हो मनीस ताका जिविताचो उजवाड मेळ्ळो आयज दर एकल्याक आमकां ह्या वाचपांनी कसलो संदेश काय दुसऱ्या वाचपांतलो संदेश आमकां फाटलां आपलो करता ती काळोखांत चलची ना पूण तांकां जिविताचो उजवाड मेळटलो अशें जेजू जिवावाच्या शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता बाबडीनो आयज थोड्यो भोव वस्तू आमच्या जिविताक म्हणटाले पयले सुवातेर सामुएल प्रवाद्यान जेन्ना दाविदाक वेंचून काडून चिंतलें तेन्ना ताका गमलें देवाची नदर एक जाल्यार मनशाची नदर दुसरी जावं येता हीच उतरां इजायास प्रवाद्याच्याय पुस्तकान आमकां मेळटा म्हजी चिंतना तुजें चिंतना असली न्हय म्हज्यो वाटो तुज्यो वाटो न्हय जितलें मोडप संवसारांत उणूच उरता तितली म्हजी चिंतना तुज्यो चिंतना उणूच उरता म्हज्यो वाटो तुज्या वाटो उणूच उरता म्हणटच देवाची चिंतना एक जावं येता जाल्यार मनशाची चिंतना दुसरी जावं येता ही आमकां बरी शिकवण देवाची नदर ओळखून घेवंक दुसरे सुवातेर बाबडीनो जेन्ना जेसीच्या पुतान एका फाटल्यान एक देव नाकारता तेन्ना सामुएल प्रवादी निराशी जायना पूण तो देवाचेर स्वर्गेस्पराचेर विस्वास करता ही दुसरी शिकवण दर एकल्याक आमकां उजवाडांत आसलोलो मनीस आडकुळीक फुडो करता जेजून फारिज्यांक तांच्या कर्तृत्वान फुडो केलो कित्याक जेजून उजवाड आसलो जेजूच उजवाड जावन आसलो तिसरे सुवातेर बाबडीलो देवाच्या उतरांतल्यान तो युक्त म्हणून सामुएलाक गमून आयलें दावीद हो युक्त राजा जावपाक म्हूण गमून आयलें आमी जें कितें कसलेंय डिसिजन घेता तेन्ना देवाच्या उतराचेर पातयेवन घेवंक गरज कशें जाल्यार ह्या दिसांनी आमी मागोत आयल्या आनी मागता कोरोना व्हायरस हाका लागून जायतीं जाणां सोंसतात त्या पासत सामुएला भाशेन देवाची नदर हातून कितें ती आमी ओळखून घेवंक गरज दुसरे सुवातेर कसली ती पिडा जावं देवाच्या हातांत आमचें जिवीत आसा म्हणटच निराशी जायना जावंक आमी गरज आनी तिसरे सुवातेर देवाच्या उतराचेर पातयेवन जो वावर आमचो करचो आसा ते आमी करीत रावंक गरज ही चिंतना मनान धरून दर एकल्याक आमकांच देवाचो आदार मागून घेवया सगळ्या बिंबी रावया आमचोच बाबाक सगळे नजर आमी जावया सोत मानता देवा सोत बाबा सदांनी तुमच्या आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या जगाचा आमच्या सुनिया तो पवित्र आत्म्यावरवी सोशी सामावलो आक्वार मरेटलायचो मगलो पोस्ट जागावनाय गोष्ट सुसले ताका सुसार सोडलो तो मेलो माता किपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग देवाचो संपत्ती
तुयतांची आनी वेळेची मंजुरी करून घेतलो स्वतंत्र पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकाचे भोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. अडखळींनी आणि प्रश्नांमध्ये उजवाडाक रावून आनी देवाचेर विस्वास दवरून पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर आनी सगळ्यां खातीर आमची मागणी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आडखळी येतात तेन्ना निराशी जायना जावं, पूण उजवाडाच्यो पोरण्यो दोयाळपणान करीत रावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. संवसाराच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भोव करून आमच्या देश कारभाऱ्यांनी वोट बँक पॉलिटिक्स करचे सोडून भ्रष्टाचार पयस करून पोरजे खातीर वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. आमी हांगा एकठांय जाल्यांती आमची बाप्तिस्मा जबाबदारी वळखून आमच्या पोरण्यांनी आनी उतरांनी समाजान नीत प्रतिमोग वाडोवंक दुसऱ्यांच्यो गरजो आमच्या गरजावून पयल्यो भोगूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. आमचे तरणाटे वायट विसांचे वायसीस गुलाम जातात तेन्ना आवय बापायनी निराशी जायनासतना देवाचेर विस्वास दवरून आपली पावलां मारची म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. आमच्यो जणेकल्याच्यो गरजो आमी मनांत हाडया. आमची फिरगजेच्यो वस्तू फिरगजेच्यो गरजो आमच्या मनांत हाडया. कोणी करून ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस ताका लागून संस्थेल्या बाबा भयणां पासत मागुया. आनी त्याच देवाचेर विस्वास करून म्हणुया. मोगाळ बापा आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. प्रार्थना. मोगाळ बापा आमच्या मोगान बरोवन जेजू तुज्या एकल्याच पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय आनी आमकां काळोखांत उजवाड दिलोय. ही आमची खावती मागणी तुजे मुखार आमी घातल्यान ती तूं स्विकारतलोय म्हूण आमी त्याच तुज्या पुता वरवीं विस्वास दवरता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दातांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोडपरिदा देवा बापाक मानता तोच जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान
आपल्या मानान आणि मोहिमेन आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या सर्वेस्कोर मानून घेऊ. प्रार्थना. काकलोत सरा बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानात वांटो घेवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. पातकांत जल्मल्ल्या आमकां ताच्या मोडीक रोगतान निर्मोळ कर आनी ताच्या कश्टा मरणा वरवीं नवे जिणेच्या मार्गार चलोवंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्कोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आम्ही सर्वेस्पराताय उगारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पोयोश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवून दितना अवगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शासनाची इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्कोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार वल्ला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कश्ट मरण सोसून बेचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेया आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे प्रसाद समोर तुमची. तेच परीचे व्हड जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी आदलें पियेया. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरागाचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेणच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत हें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदगार दिवन बावडताचो दूठ परगटुया. तुज्या कुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरगोंडारा आमची सरगोण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या हांव समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप आमच्या घुमडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेळ्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेळिल्ल्या समेस्तान तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पडून फावो कर. हांव समेस्ताची दया करून आमी मागता. आंतवर बरी देवाची माई सांगाती भगीन दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाडोवी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा जावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोद पदवीदार बापा, सर्वंदर आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनान. आमेन. निराशी जायना जावं
पूण त्याच देवाचेर पातळून त्याच देवाच्या हातान आमचें जिवीत घालून बापाचेर विस्वास करून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य सदां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज संवसारांत दी, आनी आमी आमचेर सुलाड उशिता तशी आमची प्रार्थना भोगोस, आनी आमकां कायद्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्यात आमी बरवशेन अपेक्षा. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पात्रांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक आज बरी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सगळे जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन दुतां म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या प्रार्थनाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेजू जाणें कुड्ड्याच्या जिवितान ताका नदर दिवन परत खुशालकाय आली. वस्त जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आपली आत्मीक घोटाय घेता. ताका आमी घेता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे चितवणेचे म्हाका पावना, पूण तुज्याच एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेवणाक येयात, बावून कशी वसात, म्हज्या कुडी रोगतान कशी धादोस जायात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जीव. प्रार्थनेला स्वर्गेस्परा सासणीक उजवाडाच्या देवाक ह्या संवसारांत जल्मतल्या सर मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फांकळिताय. तुजे कृपेच्या परजोळान आमची काळजां उजवाडाय. तुजे मोहिमेक फावो आनी तुका मानता तेंच आमच्या मनांत घाल आनी खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोड पडिला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. F22. Zoya wasa, Zoya muka, Zoya makoda, Zoya moita, Toya veduka porgoto, Toi pridi tuci navaro,
don't forget